कोरोना दिशी दिशी हातपाय पसरीत असा. दुबावितांचो आंकडो दिशी दिशी वाडटा. वन टच व्हायरस म्हणटा त्या व्हायरसाक आळाबंद घालूंक सरकार सगळे यत्न करता. गोंय सरकारान तांच्या स्टाफाक बायोमेट्रीक अटेंडन्सूच सध्या नाका म्हूण सांगला. सध्या 31 मार्च मेरेन हजेरेची लेखी नोंद. खाजगी कंपन्यो संस्थांनी नितळसाणीचे निर्देश पाळचे म्हूण आरोग्य मंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. मास्क घालून चलात. गव्हर्नमेंट सर्वंटाक हांव विनंती करता, फक्त गव्हर्नमेंट कित्याक हांवें हें बी सांगलां चीफ सेक्रेटरी की तुमी प्रत्येक सेक्रेटरी कडेन इन्स्ट्रक्शन दियात त्या डिपार्टमेंटांनी मास्क आनी स्टेरिलियम प्रोक्युरमेंट करपाची गरज आसा. हॉस्पिटलान आयज हांवें स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा, प्रत्येक एंट्री पॉयंट जो तो सिक्युरिटी उपर रावता ताका सांगूंक जाय की जो मनीस भितर सरता गोवा मेडिकल कॉलेजान ताका स्टेरिलियमान हात आपले सॅनिटायज करून तो भितर वचप. आयज सगळे नर्स स्टाफ हांकां सगळ्यांक सांगलां की मास्क घाला, मास्क सगळ्या लोकांक प्रोवायड करा. प्रत्येक इंडस्ट्री गोंयांत जी आहा हांकां हांव विनंती करता प्रत्येक मालकाक की तुमचे स्टाफ आहा तांकां सॅनिटायज हायजिनाचेर चड म्हत्व दियात. आनी हे स्टेरिलियम जर प्रत्येक कंपनीन दवरपाक लागले आपल्या इंडस्ट्रीन काय कोणी तरी कॅफेटेरिया काय रेस्टॉरंटान इतर काय गोष्टी, आनी लोकांनी मास्क घालपाची गरज आसा जे खंय ते व्हडल्या गॅदरिंगान वयता. शिगमोत्सवाचे गर्देत वचपाचें काय ना तें खंय दर एकल्यान थारोवपाचें. गर्देन ना गेल्यार खंय चड बरें. शिगमो ह्या वर्सा येतलो, फुडल्या वर्सा बी शिगमो येतलो, पूण तुमच्या जिवनाची तुमी लक्ष दिवंक जाय. प्रत्येक गोंयकारांनी आपले जे कितें आपले एक सिक्युरिटी म्हणून, एक हेल्थ सिक्युरिटी म्हणून आपले एक प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. देशात कोरोनाचे दुयेंती वाडत आसात. फाटल्या 24 वरांत 18 नवे दुयेंती मेळून आंकडो 62चेर पावलो. सगळ्यांत चड केरळांत 17, उपरांत हरियाणा. कोरोना 12 राज्यांनी पावलो. महाराष्ट्र, कर्नाटकात सिंगल डिजीट. इतले मजगतीं भायल्यान आयिल्ले दोग गोंयकार दुबावीत जीएमसीत. एकलो वास्कोचो, बोटीर आसता. फाटल्या जुनांत युरोप, फिनलँड भोंवडी करून फेब्रुवारीत इटली पाविल्लो. थंय तो बोटीरूच आशिल्लो. गोंयांत हालींच आयला. 2 दीस जाले कोरोनाची लक्षणां दिसूंक लागिल्ल्यान ताका जीएमसीत घाला. दुसरी सांखळेची 30 नोव्हेंबराक दुबय गेल्ले. 8 मार्चाक आयला. कोरोनाच्या लक्षणांक लागून ताकाय एडमीट केला. दोगांचे रिपोर्ट येवपाचे आसात. म्हणजे सध्या जीएमसीत ही दोगां सोडल्यार कोरोना व्हायरसाचो एकूय पेशंट ना. आतां मेरेन दुबावीत म्हूण एडमीट जाल्ल्यात आनी डिस्चार्ज दिल्यात ते सगळे फॉरेन भोंवड्यो करून आयिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.